नमस्कार, पोया सिटीग्राम खबरो। भलायकी खात्यान गोयच्या दोतोरां खातीर रोटा व्हायरस वाशिनाचेर खासा कार्यशाळा दवरल्या। हो सोमार आनी मंगळार अशे 2 दीस रोटा वाशिना विशीं दोतोरांक म्हायती दितले। कार्यशाळेचे उक्तावणाक आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आशिल्लो। Health officer and doctor present here to interact on this platform of this introduction today of this rotavirus injection. Oral vaccine that is being introduced. And apart from that, we are here to move at a different pace. So everybody has to think differently, think out of the box, and only then we will make progress. It's not only building big hospitals. I was just thinking now, so many big structures we build and we are not able to run those structures. So we need to see how we can move forward. And always I have stood by one principle, is how we can take all the private doctors also in the state of Goa, who are a very small state, on board with us so that they work. If you go to Singapore, you'll be surprised. Many times you hear big names of hospitals, but they are not those hospitals that are running. There's a different area that is given on rental basis for them for consultancy, and then they utilize the services for that same reputed hospital for their own procedures and other things. Basically, there are different models which we are working. We are also building the largest hospital under PMSSY in the country in Goa, which should be ready in another next 5-6 months, where we are spending nearly 500-600 crores of rupees. Apart from that, the new cancer hospital. For that, every doctor that passes out will be required to be recruited by the government. And we need to see that everybody is given that type of exposure so that they are able to provide that type of quality service. And this can happen only through good exposure. And also MCI has suggested that we apply for another 50, make provisions for 200 seats, so whatever infrastructure that is required, we'll be putting it now forward on a fast track. So Goa should soon get the approval for 200 medical seats in the state of Goa, which is always wanted. झाडांची कत्तल, कोयर, उदकाचे प्रस्न, प्रदूषण असले गजालींनी गोयची वळख ना जावंक लागल्या। ताचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फुडें सरून ग्रीन गोवा प्रकल्प सुरू केला। झाडां लावप, वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी असल्यो गजाली हो ग्रूर करतले। ग्रीन गोवा म्हूण वेबसायटूय लॉन्च केल्या। आमी तुम्ही जाण आसतले की 5 तारीख वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जालो, तेन्ना आमी एक वेबसायट, एक इनिशिएटीव लॉन्च केली ते दीस. इट वॉज लॉन्च ऑन सोशल मिडिया. ग्रीन गोवा इनिशिएटीव म्हणून आमी एक स्टार्ट केला. आतां तुमी जाणा आसतले गोंयान आयज उदकाचो प्रॉब्लम आसा. आयज आमच्या गोंयान भरपूर डिफॉरेस्टेशन जाता, आमच्या गोंयान गरमी जाता, आमच्या गोंयान रिवर पोल्युशन आसा, लेक पोल्युशन आसा, परते गार्बेज प्रॉब्लम्स आसा. कितलेशेच प्रॉब्लम आसा जेतून आमची गोंयची जी आयडेंटिटी आसा, जी ग्रीनर आनी एक ब्युटिफूल पॅराडायज म्हणून जे आसा पळय ते खंय तरी शेणला. जाल्यार आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच आमी कंप्लेंट करता की बाबा आमी हें बरें ना, तें सारकें ना, गोवोरमेंट हें करिना, तें करिना. सो आमी एक इनिशिएटीव एक स्टार्ट केल्ली आसा की ग्रीन गोवा इनिशिएटीव. हितून आमी डिफरंट टायप्स प्रोजेक्ट्स हातीन घेतले. हितून फर्स्ट जो आसतलो ट्री प्लांटेशन आसतलो. ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह थ्रू आवट गोवा, ऑल ओवर गोवा आमी ट्री प्लांटेशन करतले. सेकेंड जो आमचो हें आसा तो वॉटर हार्वेस्टिंग, सगळ्यान इम्पॉर्टंट. कारण उदकाची समस्या आयज तुमी जाणा, अंजुनेम डॅम, सेलावलीम डॅमाचे जे उदकाचे लेवल आसा ते सकयल पावल्ले आसा. गोंयच्यो आमच्यो बांयो आसा ते पोल्यूट जाल्ले आसा आनी कितलेशेच प्रॉब्लम चालू आसा लोकांक उदकाक लागून. कितलेशा गांवांनी उदक पावना. जाल्यार ते वॉटर कन्जर्वेशन कशें करपाचें, कित्याक करपाचें, हेचें अवेरनस आमी करतले. हेचे बारीक बारीक प्रोजेक्ट्स कितें आसा ते गांवांत व्हरतले. आनी थर्ड जे आसा आमचे सोलर जे गोवोरमेंटान आज पॉलिसी आमची नोटिफाय जाल्ली आसा, सोलर पॉलिसी, जाल्यार ती पॉलिसी लोकां मेरेन कशी पावपाक जाय आनी गोवोरमेंटान कशें भितर एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज ओपन टू वर्क विथ द गोवोरमेंट, WRD मिनिस्ट्री जावं ना जाल्यार सोलर कसले पावर मिनिस्ट्री, हेंच्या वांगडा काम करपाक आमी तयार आसा. आनी आमचो जो ग्रीन गोवा मुवमेंट जो आसा, हितून पॉलिटिशियन आमकां पॉलिटिक्स लागना, हितून खंयचोय ऑर्गनायजेशन आमकां जॉयन जावपाक शकता हे इनिशिएटीव करपाक. GMCच्या मेडिकल स्टुडंट्साच्या आदारान इंडियन मेडिकल असोसिएशनान सोऱ्याच्या व्यसना आड जागृतीक मडगांवां बस स्टँडाचेर फ्लॅश मॉब केलो. सोऱ्याचे परिणाम, व्यसनांतल्यान कशें भायर सरप तांचेर जागृती. अल्कोहोलिक एनॉनिमसूय वांटेकार जाल्ले. गांवच्या बस स्टँडाचेर गोवा मेडिकल कॉलेजचे स्टुडंट्स जे मेंबर्स आसात, मेडिकल स्टुडंट्स नेटवर्क ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा स्टेट, हांणी एक फ्लॅश मॉब आनी स्ट्रीट प्ले ऑर्गनायज केल्लो.
रिगार्डींग अवेरनस ऑफ अल्कोहोलिजम आनी सबस्टन्स अब्यूज हाजेर. आज आमचे तरणाटे हांकां एडिक्शन हे खूब लागिल्लें आसा आनी आमी पळयतात की इश्कोलांनी आनी कॉलेजींनी हाजें प्रमाण खूब वाडटा. हे मनान दवरून आमचे मेडिकल स्टुडंट्सांनी एक ल्हानशें नाटकुलें सादर केलें. तातूंत तांणी सांगलें की सोऱ्या बद्दल जे दुश्परिणाम कितें जावंक शकतात आनी कशा तरेन आपूण सोऱ्या पासून भायर येवंक शकता. Medical Association, as its social responsibility, Goa State has organized this flash mob at Kadamba Bus Stand, Goa, Margaon, along with the students from Goa. Dr. Yogita, who is in charge of Students Network. Alcoholic Anonymous was started in Ohio in 1937 by Dr. Bob Smith and Bill. They both were suffering from alcohol and they wanted to give up alcohol. So they started with this Alcoholic Anonymous. Today we are completing 84th year since its inception. So Alcoholic Anonymous, along with Indian Medical Association Medical Students Network, is doing a program today in Margaon in Goa. We are basically doing a flash mob and followed by a short skit. This will create awareness among the public to stop alcohol. As you know, Goa is a tourist destination and we have a lot of people who are drinking alcohol. We want Goa to be alcohol free. Goa is first famous for tourism and second for alcohol. Though alcohol is freely available doesn't mean you abuse it. We just want to spread awareness about alcohol being a huge problem in Goa and that something can be done. Alcohol Anonymous is one such program that takes it to the further level, allowing you to take that step of coming out of alcoholism. It is difficult, but it can be done. लोटले ग्रामसभेत केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पाक खर विरोध. मात ग्रामसभेन नेटवर्क मेळना म्हूण जिओचे टावर घालपाचो थाराव घेतलो. सागरमालाक विरोध चल्ला तो खंय लोकांच्या बऱ्याक. In one word, I request all the villages of Lotoli, please do support Rasai as well as the whole village to object this project and to stop this. So this message will be the loud and clear to government, stating that we don't want any jetty at Rasai nor in VP Lotoli. It is on Chatty, the Sagarmala project. People have objected this Sagarmala project in huge number, and we are opposing it. The Lotolim village panchayat, along with the villagers, is completely opposing this project for the benefit of people. Mobile tower, see, we are facing very much difficulty in getting the range. So there are no towers as yet come. That BSNL only one which is functioning here, and one more is set up, which is Indus Tower, but it is still not functioning yet. So people wants more frequency to get to for their mobile. So we want that Jio tower to be installed in Lotolim village, and it is we are going to place it in Muti, that is in Panchayat area. घेऊया एक ब्रेक. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझाच्या सहयोगान 5वो वर्धापन दीस आणि पत्रभूषण भोवमान सुवाळो जालो. अखिल गोवा वृत्तपत्र लेखक महासंघान कार्यावळ घडोवन हाडली. आमदार मंत्री जयेश साळगांवकर मुखेल सोयरो आशिल्लो. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जे आहे ते डिपार्टमेंट पत्रकार वगैरे या लोकांना पुरस्कार देतात. तर अशाच प्रकारचा पुरस्कार पत्रलेखकालाही का मिळू नये असं मला वाटलं. कारण पत्रलेखक हे सुद्धा त्या वर्तमानपत्राचा एक अविभाज्य असा भाग असल्यामुळे त्यांचं सुद्धा तिथे योगदान असतं. सुद्धा देसाई असतील तर त्यांनी सुद्धा आपलं पत्रलेखकाचा वसा जोपासलेला. अनेक इथे उपस्थित आहेत. अनिल आचार्य इथे आहेत जे सातत्यानं पत्रलेखन करत असतात. आपले कमलाकांत नाईक आहेत, त्यांची लेखणी सदैव प्रखरपणे कडाडत असते. अशोक रेडकर आहेत. हे सगळे पत्रलेखक त्यांना कुठलंही वर्तमानपत्र मानधन देत नाही तरी सुद्धा सातत्यानं ते पत्रलेखन करत असतात. आपल्या पैशानं पत्र लिहिणं, ते पोस्टात टाकणं, ते वर्तमानपत्रापर्यंत पोहोचवणं आणि त्याची कुठली अपेक्षा नाही, त्याच्याकडून कुठला पैसा मिळत नाही. परंतु तरी सुद्धा समाजाचा काहीतरी आपण देणं लागतो, समाजाचं काहीतरी आपण घटक आहोत आणि समाजाच्या व्यथा वेदना प्रश्न मांडणं हे आपलं कर्तव्य आहे. या भावनेने ते लिहित असतात. समाजावर लिहिता तुम्ही, राजकारणावर लिहिता, तर अनेक गोष्टींना वाचा फोडण्यासाठी पण तुम्ही लिहिता. तर असांचा अभ्यास करता करता तुम्ही जे काम करता
तर पत्रकार आहेतच इथे, पण पत्रकारांच्या तोडीचंच काम तुम्ही पण करता. आम्ही पण कधी कधी आवडीचे विषय असले तर तुम्ही जे काय लिहिता आम्ही वाचतोच वाचतो. जे समाजान विविध स्तराचे वावुरतात, आपले एक ब्लॉग रायटिंग म्हणा, एक पत्र बरोवन पेपरान प्रकाशीत करपाक, न्यूजपेपरान प्रकाशीत करपाक झटपडटा, हे सगळ्यांक एक कडेन हाडून एक सगळ्यांचे प्रोत्साहन करून एक महासंघ असो करप, तांकां हांगासर रेकग्नायज करप वर्सान एकदां एक मोठें काम आसा. आनी हाचे ह्या छोट्याशा, जशें ताणें म्हटलें हांगासर गर्दीन आपण दर्दी लोक आसा, ह्या छोट्याशा दर्दी लोकां मदीं म्हाका आयज आपूण हांगासर चीफ गेस्ट म्हणून म्हाका मान दिल्या बद्दल हांव तांचे आभार व्यक्त करता. हे सारके विविध प्रश्न मनान सदैतात, पण तरी आसतना खंय तरी खटकता मनान की कोण उठेन आवाज, आपणी एक आवाज उठोवचो, हांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. म्हाका दिसता त्या दृश्टीन हे खुबशे रायटींग चलता, खुबशे रायटर्स हांव जाणा जे बरयता, एक सेपरेट तेंचो एक कॉलम प्रत्येक न्यूजपेपरान छापून येता आनी विविध स्तराक विविध हाका न्याय दिवपाचो प्रयत्न ते करतात. वी फॉर फातोड्डान शेतकारांक बियां वाटली. सेंद्रीय पद्दतीन शेती चालीक लावपाचो शेतकी मंत्री विजयाचो प्लान. आता हे खेपे नवी जात इतलीच आहा की सेंद्रीय शेती म्हणटात, म्हळ्यार ऑर्गॅनिक फार्मिंग करपा खातीर आमी तुमकां हे बी दितात आनी बियांच्या मागीर जे आमी सारें दिताले ते ऑर्गॅनिक सारें दितले. म्हाका आतांच निमिशा सांगताले की शेतकार सगळीं म्हणटात म्हणून की ही आनी आमकां कितें शेत कशें करप ते शिकयतले काय म्हणून. शेताक सारें जायच म्हणून अशें तुमी म्हणटाय म्हणून ते सांगताले. आतां जालां कितें, सारें जाय, सारें कित्याक जाय, बेगीन वयर सरपाक जाय. तें ऑर्गॅनिकूय सारें मारून तितलेच बेगीन वयर काडूं येता आनी पीक जें मेळटा ताका प्रेसूय चड मेळूंक शकता. आतां आमी फादराक कित्याक हाडला हांगा, इतल्या खातीर कित्याक तुमकां एक दिसपाक जाय की बाबा इन्स्टिट्यूशन जे आहा, एक चर्च असलें इन्स्टिट्यूशन, तें पसून ऑर्गॅनिक फार्मिंगाक गोंयांत सपोर्ट करपाक फुडें आहा. ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणजे गरजेचें, कित्याक जेन्ना कॅन्सर मनशाक जाता तेन्ना तो क्रिस्तांव काय हिंदू काय मुसलमान म्हण पळोवन जायना, तो सगळ्यांक जावपाक शकता आनी तो हे कॅमिकला खातीरूच जाता. होली स्पिरीट चर्चीचे फेस्त मडगांवां मोठ्या दबाज्यान जालें. दक्षिण गोंयचे हे मोठे फेस्त. कारवारचो सुद्दां लोक ह्या फेस्ताक मुद्दम येतात.
जालें आयज आमी परब कोत्ता पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आनी इगोर्स आमची फिगोर्स आनी इस्कॉल पर्यंत पवित्र आत्म्यांक भेटयलेलें आसा. हे समयार तुमकां सगल्यांक बरी परब आमी आवडयता. पवित्र आत्मो आपोस्लांचेर आनीक सायबीण मांयचेर देंवल्या उपरांत पवित्र सभा जल्माक आयली. पवित्र सभा जल्माक येयलेली तेन्ना ती सारकी पावरफूल आसलेली, आत्मीक वाटेन पावरफूल. जेजून तांकां सारकी पदवी दिलेली. मडगांवां चर्चीचे फेस्ताक पुरुमेताचें फेस्त म्हणटात. मिर्ग तेकलो काय खारें, सोलां, मिरसांगो असले हेर पुरुमेताचें सामान घेवन गांवांतल्यान लोक थंय येतात. अंदू पावसान कळाव केल्ल्यान लोकांक जुनाचे फेस्ताक मातशी थाकाय. भेंडे घेवन येयल्ले आमी सकाळी आयिल्ले अजून आमी सोंपोना, तोपर्यंत आमी हांगसर आसा. आतां 7 जाली की आमी घरा वयतले आनी परत एका टायम पडल्यार आमी तें परत घेवन सोलो घेवन येतले. पावसान चान्स बरो दिल्लो आहा, कारण पावस चड टायम लेट येयला तेन्ना भिंड करपाक आमकां चान्स पडला. तेन्ना लोकांनी भरपूर सोलां गेलें. पायली आतां 600 रुपया आनी पड 150 रुपया चालू. 8वीचे म्हाका चली गेल्या ते आनी कांय गेलो ना. रेश्या 2003 गेले चल्या. हय पासां खावपाचें दोन. आनी कितें म्हूण सांगतले आमी सवाय दिता आदरांनी बारायच्यानी एकागड्यानी व्यापार बरो आहा सगलो निवड. खंय गिरकान येवपा जाय व्हरपा जाय तेज्या मुखार नुस्त्या ना, नुस्त्या काबार हारे मातशें सोय. नुस्त्या बांगडे आहाय, दायन आहाय, चोली आहाय, मोरी आहाय, सुंगटू आहाय, सगले भाशेन नुस्त्या उणी कांय ना, सगले भाशेन आनी बरें आनी सवाय रेट. हय लोक येता, लोक जायते येता, जायते आज लोक जायता. Considering the modern marketing factors or the past system of purchasing goods, from furniture to fish to everything, is slowly dying off. Although still a lot of material is available, people tend to just walk across, observe and hardly buy. The fact that I today moved from wooden furniture sold by the Goan carpenters as compared to the material sold by the immigrants, there's a vast difference in the quality. पेडये, एडला, मोतये, वडुल्यो, बाये, बांगडे. तो 100 रुपयांनी पांटुलो. सगळं 100 रुपयांनीच, बायांच्या 200 रुपयांनी. लोकांक सांग तूं सवाय हा न्हू, वताय लोक थंय बरें म्हणून घेवपा जाय. हय वताय लोक थंय. सोल खूब येयला बाजारान, भरपूर आयला. म्हण गिरायक कांय ना. आमी लायता आसतना पयले 150 रुपयान सांगिल्लें तांकां, घेता आसतना 120 घेतात. म्हण ह्या पावटी सामकें लॉस. सदां बरें दिसतालें म्हण आज सामकें लॉस जाला आनी लोक पब्लीक येता मेळ्ळा तशें घेता वतात. लॉस म्हणजे धंदो जसो महागाय जाता तशें वाडपा जाय न्ही म्हणून देंवत वता. गव्हर्मेंटान कितें आसा वयल्यान तेमी आमी रावल्यानंतर तिट्याचे पयशे म्हण घेतात. हे चालू आसता आमकां. आमी एक सकाळी येता ती सांजची वतात. सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळ्या. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.